एमपीटीत राज्यात पॅसेंजर बोटी आनीकूय हाडून येणावळ वाडोवपाचेर भर दिवपाची गरज आसा। कोळसो हाडून येणावळ वाडोवपाचेर भर दिवची न्हय म्हण मागणी गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेन बुधवारा केल्या। RDX खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। There is a misconcept about the statement that the coal which has been imported is being used for electricity. That's not true. The coal which has been used is a coking coal. It's coking coal, and this coal is not used for generation of electricity. The coal which is used for generation of electricity is thermal coal. This is what we want to have clarification on. And when tourism is coming in Goa, and the cruise liners are coming in Goa, they are not going to appreciate the huge heaps of coals there. They are going to appreciate the clean, good port that's been all over the world. And always there is a difference between a cruise terminal and the cargo terminal. The cruise terminal are not coming in where the cargo is being offloaded like the coal. If it's a dirty cargo. आम्ही या कोलाचेर सदांच एगेन्स्ट आहे। पयली सुवातेर काल जी पळय क्रूज लायन येवन गेली, वन ऑफ द बेस्ट, आमकांय बरें दिसलें फिशरमॅनाक। अश्योच जात जाल्यार एमपीटीन क्रूज बोट्यो जात तितल्यो हाडच्यो। हितून गोंयकारांचें आनी वास्कोकारांचें आनी गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू वाडटलो। कोलाचेर न्हू, कोलाचेर हो कोल हांव लोक मोडटलो। We can get electricity by generating through our sea, which is presently going on throughout the world. We can also get electricity by solar power and also by wind. Why only coal? Coal is only benefited for three people: Adani, Jindal and Vedanta. जो गोंयचो जो इकॉनॉमी जो आसा आयज ट्युरिजमाचेर आसा, आनी आयज सरकार जे पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडूंक सोदता हे सरकाराची व्हडली मिस्टेक। कित्याक आयज पळय कोल हा पळय जावपाचो आसा आनी एक्सपान्शन पळय एमपीटीन जावपाचो आसा ते फकत स्टील प्लांटाक ऑफ जिंदाल एंड वेदांता, एंड दीस कोल पळय आसा ते फकत स्टील प्लांटाक वयतले आनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वयचें ना। पूण आमी कितें मागताय, तूं पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडनाका आनी नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री हाड। क्रूज टर्मिनल कोड जे पळय ट्युरिजमाचेर पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय गव्हर्मेंट मोडटा इतलो पयशे, तेजेर आनी एनहेन्स कर, आमकां आनी ट्युरिस्ट मेवतले। सो आमी मागता सरकाराक की नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री हाडचें न्हू, आनी आमी एज फिशरमॅन आमी आयज फाल्यां दिल्ली वयतले आनी एज फिशरमॅन म्हणून आमचो डिमांड आसतलो। आमी सरकाराक, प्रायम मिनिस्टराक आनी आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहनाराक आमी पेटिशन दितले की आमकां कोल हब करचो न्हू।